आज आमकां आमचे गेस्ट म्हूण जॉइन जातात गोंयांतले नामनेचे एलर्जी अस्थमा आनी चेस्ट सेंटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरदत्त करांदे. डॉक्टर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल दोतोर, सद्याची कोविडाची परिस्थिती आनी फिगर्स जर पळयली जाल्यार तुमचो असेसमेंट कितें की वेदर वी हॅव क्रॉस्ड दी पीक ऑर जस्ट बिकॉज ऑफ कर्फ्यू द नंबर्स आर कमिंग डावन? तुमचो असेसमेंट कितें? See, compared to May first week, May cases, at least Maja Clinican almost like 70-80% drastically down asa. Whether the lockdown contributed to it, like the natural natural COVID आहे असा एका एरियन केसेस वाढता मागीर खूप ते वाडिल्ले उरता आनी मागीर आपुणूच देवूंक लागता ताका लागून देवलो. इट्स डिफिकल्ट टू से. डेफिनेटली केसेस compared to end of April or first week of March is definitely down by 70-80%. Government figures from 3,000 we are down to 1,200, 1,500. क्लिनिकांनी पेशंट ऑलमोस्ट 70-80% डाऊन असा. एक गजाल दोतोर, फ्रॉम चेस्ट ऑर लंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, तुमचे सद्याक जे पेशंट्स तुमचे म्हऱ्या येतात, तुमकां कन्सल्ट करता, आमी पोस्ट कोविड मागीर या, बट प्री किंवा ड्युरींग कोविड तुमकां फर्स्ट वेव आनी सेकंड वेव हांचे मदीं एक मेन फरक कितें दिसता? Purely compared to first wave, ह्या फावटी केसी almost maybe 10 to 20 times much higher. The lung involvement probably मातशे बेगीन जाताले. पयलींच्या वेवान आमकां दिसलें की 7 ते 10 दिसा पयलीं लंग इन्वॉल्वमेंट जायनाशिल्लें. ह्या खेपो probably by day 5, day 7 लंग इन्वॉल्वमेंट जातालें. ह्या खेपो खूब जाणांक 30 to 40 एज लोकांक खूब जाणांक सिवियर डिजीज जाला. आणि probably डायरिया बी ह्या खेपो मातशे चड आशिल्लो. सिम्पटम्स थोडे अनयुजुअल सिम्पटम्स आशिल्लो ह्या खेपो. दोतोर, ड्युरींग जेन्ना कोणाक कोविड जाल्लो आसता तेन्ना हाव दॅट पर्सन शूड जज दॅट, आतां आमी म्हणटात सिटी सिवियरिटी स्कोर बी म्हणून, प्रत्येक मनशाक शक्य आसना वचून करप आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां ओवरबर्डन्ड असतात. अशी परिस्थिती भितर हाव अ पर्सन शूड जज दॅट तागेली लंग इन्वॉल्वमेंट इज गोईंग टुवर्ड्स सिवियरिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना कोणाकूय थंडी जाता, द फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज डे वन तुमचो कितें आसा दॅट पेशंट शूड बी एबल टू टेल प्रॉपर्ली. डे वन म्हणजे मातशें कितें आंग दुखूंक लागलो, मातसो जोर आयलो, मातशें नाक व्हांवलें, मातसो ताळो व्हांवलो, दुखूंक लागलो. आयडियली ह्या सिच्युएशनान ताणें विदिन द फॅमिली शूड आयसोलेट हिमसेल्फ सो दॅट इट डजंट गिव द डिजीज टू द अदर मेंबर्स इन द फॅमिली. Ideally, you should do a test. Not that I maybe 1-2 days round, but as early as possible, you should do a test. Lung involvement usually day 5 to day 7 जायना. कोविड जर आमी पळयलें जाल्यार युजली फर्स्ट विकान एक सादी कॉमन कोल्ड कशीच जावन वता चडशा जाणांक. इट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑर बिगिनिंग ऑफ सेकंड वीक वेर द लंग इन्वॉल्वमेंट जेन्ना जावंक लागता, दॅट इज द क्रुशियल फेज. सो आय वूड से दॅट क्रुशियल फेज आसा 5 ते 7 दिसानंतरच जाता. म्हणजे 5 ते 7 दिसानंतर पेशंटाचो जोर वचना किंवा जोर वता आणि परत येऊंक लागता. दिस इज अ डेंजर साइन. किंवा ऑक्सिजन ड्रॉप जावंक लागता. दॅट इज अ साइन दॅट लंग इज इन्वॉल्वड. एट द सेम टाइम हांव म्हणटलो की ह्या फावटी आमी पळयलें की प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ फेक न्यूज गोइंग ऑन सोशल मीडिया, लॉट ऑफ पीपल did their CT scan which was actually not indicated. पेशंट आमचे कडेन दुसऱ्या दिसा CT स्कॅन घेवन येताले. लंग इन्वॉल्वमेंट 5 ते 7 दिसा पयलीं जायना. ताका लागून एक पयल्या 5 दिसा भितर CT करता. आय वूड से इट्स युजलेस. इट्स नॉट नीडेड. या गो हेड दोतोर. आयडियली CT म्हणजे व्हॉट आय वूड से इज यू स्टार्ट सिम्पटम्स सुरू जाले टेस्ट करा जे कितें कॉमन मेडिसिन दिता ते सुरू घेया. समज जोर देवना, एक 5 ते 7 दिसानंतर जोर देवना जाल्यार मे बी अ ब्लड टेस्ट और अ CT scan can be done. CT scan is not the first investigation. It's not the investigation that is a must in each and every patient of COVID. दोतोर, एक इम्पॉर्टंट गजाल आसता ती म्हळ्यार एकदा सिवियरिटी जाली, वी हॅव सीन सिवियर पेशंट्स कमिंग आउट विथ CT सिवियरिटी स्कोर ऑफ 20 and above कमिंग आउट. एट द सेम टायम अशी पेशंट आमी सोंपिल्ली पळयल्यात जांचो CT सिवियरिटी स्कोर वॉज 15, 16 or 14. केन्ना केन्ना CT स्कॅन खूब पयलीं करता तेन्ना स्कोर कमी आसता आनी देन पेशंट स्टार्ट डिटियोरेटिंग. तेन्ना केन्ना एक वेळ स्कॅन परत करप जायना. At the same time, how COVID will behave in each patient is difficult to predict. Patient obese असलो, वजन चड असलें,
स्मोकर असलो किंवा डायबिटीस असलो तांचे मेजिकली डिजीज सिवियर आसतले. हम्म, पेशंटान वॅक्सिन घेतला पर्टिक्युलरली 2 डोस जाला तांचो कोर्स माइल्ड आसतलो. हम्म. इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट which patient will deteriorate or which patient will have a smooth course in COVID. दोतोर तुम्ही म्हणतात की समजा फाल्यां सिटी सिव्हिरिटी स्कोर जर चड सुद्धा असलो द पेशंट कॅन कम आउट ऑफ इट इफ ही हॅज नो कोमॉर्बिडिटीज. सिटी सिव्हिरिटी लायक इवन 15-16 पेशंट टॅबलेटींनी भायर सरिल्लो आमी पळयला. एज लॉंग एज द ऑक्सिजन लेवल्स आर मेंटेन टायमार. सी देयर इज लॉट ऑफ स्टिरॉइड्स आर लायफ सेविंग मेडिसिन्स इन कोविड. There is a lot of misinformation about steroids. There is a lot of misuse of steroids. The खूप फावटी आम्ही quacks doctor, I don't want to say, they use steroid in early, that day 1, day 2 दिसा steroid सुरू करता. But समज steroid timer सुरू केले, day 5, day 7, जेन्ना lung involvement जाला, तेन्ना सुरू केले, lot of people with oral steroids they come out. Even saturation एक 90, 92, CT score of 15, 17. I have seen patients respond to oral steroids without landing in the hospital. दोतोर एक दुसरो विषय जो येता तो म्हळ्यार पोस्ट कोविडाचो आनी विथ रिस्पेक्ट टू लंग इन्वॉल्वमेंट एलर्जीज इन्क्लुडींग चेस्ट. आमी वन बाय वन या मेनी पीपल आर सेयिंग दॅट एलर्जीक रिएक्शन्स जातात, रॅशीज किंवा बाकीच्यो गजाली आनी बाकीच्यो एलर्जीज. सो वॉट इज द रिजन बिहायंड इट आनी तुमी ह्या केसीं कडेन कशें पळयतात? अशी सादी थंडी बी उरता, कोणाचे अशी नेझल रिप्टिडोमी, कोणाक पयली पासून एलर्जी आसा तांचे सिम्पटम्स मातशे वर्सन जाता, बट तांकां युजली सारके ट्रीटमेंट केल्यार दे रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट. सो जस्ट इट मातशे नेझल कंजेशन उरता, मातशी खोकली उरता, दॅट इज नॉट अ कॉज ऑफ कन्सर्न. पूण ऑक्सिजन लेवल्स कमी उरता किंवा चलता चलता साध्या घरच्या घरात चलतना खरस मारता, विच इज अ साइन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट कोविड फायब्रोसिस. It is something that we need to pick up early and start treatment on time. तुम्ही पोस्ट कोविड फायब्रोसिस जेन्ना म्हणटा जर कितले काळा भितर जाता हें पोस्ट म्हणटकीर आफ्टर रिकवरी म्हणजे एक 15 दिसाचो काळ जर सोंपलो धरलो की 15 डेज जाता? हय, बेसिकली पहिला की हो जो पेशंट आसता टिपिकल पोस्ट कोविड फायब्रोसिस जाता, जो हॉस्पिटलान कोर्स असता तो ताजो म्हणजे तो भायर सरत ना, ताजे ऑक्सिजन लेवल इम्प्रूव जायत ना, ताजी खरसूच कंप्लीट वचना. म्हणजे अशें न्ही की पेशंट बरो जाता, सामको बरो जाता आनी मागीर परत हें जाता, तशें जायना. तशें ना. हो पेशंट केन्नाच इम्प्रूव जायना, ताजे ऑक्सिजन लेवल्स केन्नाच इम्प्रूव जायना. ताका लागून मागीर सिटी स्कॅन परत करून पळयता, तेन्ना कळटा की निमोनिया आशिल्ले ते क्लियर जाला आनी आतां फायब्रोसिस आयला. 2 पेशंट आयिल्ले, दे हॅड अ मायल्ड केस ऑफ कोविड, घराच होम आयसोलेशनान आशिल्ले, सिम्पटम्स अशें कांयच जावनाशिल्ले, बट आफ्टर 2 months they came with breathlessness. सिटी स्कॅनार तेन्ना कोविड फायब्रोसिस आसा म्हणून कळ्ळें. पूण चडशे ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द पेशंट्स who were admitted with COVID, who had a bad course of COVID, who failed to recover to a level of satisfaction, and that's why we diagnosed as post-COVID fibrosis. सो बेसिकली एडमिट जाल्लो पेशंट जो आसता तो कोविडांतल्यान घडये रिकवर जाता, पण ज्यो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्स आसात ती ट्रीट करची पडटात. जाय तितले रिकवर जायना. पळय प्री कोविड स्टेटस आशिल्लो पेशंटाचो, प्री कोविड म्हणजे खरस किंवा ताजे ऑक्सिजन त्या लेवलार पावत ना, तेन्ना हे पोस्ट कोविड फायब्रोसिस आमी सस्पेक्ट करता. दुसरे तर इन टर्म्स ऑफ लंग्स पोस्ट कोविड किती केअर घेवची अशी तुम्ही सांगतात, आणि एनी मार्कर्स जंय कितें अलार्मिंग असल्यार एनी पर्सन ऑर इंडिविज्युअल शुड बी अलर्ट? मेन खरच जी पहिली मारन आशिल्ली आनी कोविड जावन मागीर मारता, म्हणजे लेवल ऑफ एक्टिविटी दॅट कॉज, घरच्या घरा फिरतना, फर्स्ट फ्लोर चलतना खरच मारता, जी पहिली मारन आशिल्ली किंवा ऑक्सिजन एक 94-95 ताच्या वयर वचत ना जाल्यार कोविड फायब्रोसिस सस्पेक्ट करपाचें. आनी युजली सिटी स्कॅनार कळटा, कारण कितले निमोनिया पार्ट आसा, कितलो फायब्रोसिस पार्ट आसा, हे सिटी स्कॅनारूच करूंक शकता. निमोनिया अजून एक्टिव्ह आसा जाल्यार थोडे तेप स्टिरॉइड्स तरी दिवचे पडटा. पूण निमोनिया ना, फक्त चडशे फायब्रोसिस आसा जाल्यार स्टिरॉइड्स दिवन काय फायदो ना. स्टिरॉइड्स जशें आमी ह्या दिसांनी आयकलां, डायबिटीस पेशंटांनी चड स्टिरॉइड घेतल्यार सगळें फंगल इन्फेक्शन येता. So as I said, steroids should be used for a proper indication, proper duration and proper timing. वॉट अबाउट पेशंट्स दोतोर जे रिकवर जाल्यात, प्रॉपरली रिकवर जाल्यात,
तांणी कितें लक्षांत घेवपाक जाय एंड हाव टू टेक केअर ऑफ लंग जे रिकवर जावन भायर सरल्यात बट वॉट दे शूड डू सो दॅट देअर लंग्स आर इन गुड स्टेट. लंग एक्सपान्शन एक्सरसाइजीस म्हणजे किंवा प्राणायामा करपाचे किंवा एक स्पायरोमेट्री म्हणून मेळटा एक बॉल एक्सरसाइज किंवा अशें बलून फ्लोइंग that will help. But समज post COVID fibrosis only these measures won't help. Certain medicines will have to be started. ऑक्सिजन कमी बी असल्यार एक ऑक्सिजनूय घेवचे पडटले एक थोडो तेप. पूण एक बरी गजाल म्हणजे कंपेर्ड टू अदर केसीस ऑफ फायब्रोसिस आमी पळयला की जे पोस्ट कोविड पेशंट असता ते खूप जाण ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम दे इम्प्रूव. It's not that they don't improve. Over a period of time, maybe 3 to 6 months, they really improve very well. आज समज पेशंटाक ऑक्सिजन लागता थोड्या महिन्यांनी ऑक्सिजन लागचे ना गुळयोय चड करून बंद जाता. सो ग्रॅज्युअली दे इम्प्रूव. मोस्ट ऑफ देम इम्प्रूव. लायक कोविड दुयेंस नवें फाटल्या एक वर्सा पूण तितलेशें येना. फ्रॉम पर्सनल एक्सपिरियन्स एट द सेम टायम केसीस दॅट हॅव बीन रिपोर्टेड इन जनरल आय वूड से दीस पेशंट्स ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम ते आपुणच कमी जाता. खूप जाण कंप्लीट नॉर्मल सुद्धा जाता. तिसरो विषय आसा दोतोर तो चेस्टाचो आनी चेस्टाच्या बाबतींत खूब जाण अशी कंप्लेन करतात की पॅल्पिटेशन्स किंवा मातशें धडधडिल्ल्या भशेन जाता किंवा भरून आयिल्ल्या भशेन जाता. ह्योय पोस्ट कोविडा भितर खूब जाणांनी नोटीस केल्यात. तुमी कितें सांगतले हाजे विशीं वॉट इज द बेस्ट वे टू लूक एट दीस. पयलीं कितें कांय प्रॉब्लेम ना म्हणजे डेफिनेटली एक ईसीजी किंवा इको करून हार्ट प्रॉब्लेम खरेंच इन्वॉल्व ना पळोवंक जाय. खूब जाणांक अशें आंग दुखपाचें विकनेस येवपाचें उरता मे बी एक 2 ते 3 म्हयने उरता. थोड्यांक हार्ट रेट मातशी चड उरता तांकां केन्ना एक थोडे तेप टेम्पररी गुळयो घालच्यो पडटा. मोस्ट ऑफ द पेशंट्स ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम दे इम्प्रूव अनलेस दे हॅव सम कॉम्प्लिकेशन्स. म्हणजे पोस्ट कोविड खूप जाणांक अशे हार्ट अटॅक्स किंवा स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस मातशे चड असता. बट मोस्ट ऑफ द पेशंट्स ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम 1.5 to 3 months they will improve on their own. They may need some treatment but most of them will improve. तुम्ही म्हणतात की जर कोणाक हार्टाची कॉम्प्लिकेशन ना किंवा काय ना बट तरी आसतना एज अ पोस्ट कोविड सिम्पटम जर हे मातशी पॅल्पिटेशन्स बी दिसतात गिव इट टायम. Give it time. We go to a doctor, do the workup. The workup is fine. Don't worry about it. It will settle on its own. It will settle on its own. But do the test. You don't be the doctor. You go to the doctor. ECG goes I करून घ्या. Let the test be normal and then you don't have to worry. Lot of खूप जणांक post covid stress म्हणजे you talk about post covid fibrosis येता है. Post covid stress is a major factor. सगळी negativity चल्ल्या मीडियान. Everyone feels that he has got a mucormycosis. मातसो दोळो तांबडो जालो दोतोराकडेन जावन येता. मातशें कितें जालें स्टिरॉइड प्रिस्क्रिप्शन घाला येता डॉक्टर हांवें स्टिरॉइड घेवंकूच जाय. सो लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द मिडिया. सो पेशंट्स themselves म्हणजे हें करतात. फाटी फुटी जातात. You don't be the judge. You go and talk to the doctor. Many times it may not be anything. Go to a doctor and speak to the doctor. एक दोतोर बिफोर आय लेट यू गो तुमचो फायनल लोकांक सद्या एडवायस कितें फॉर बोथ कॅटेगरीज जांकां कोविड जाल ना तांचे खातीर आनी जे जावन भायर सरल्यात आनीक दे आर ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी तांचे खातीर. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस इज जाता तितल्या बेगीन सगळ्या जाणां वचून वॅक्सिनेशन घेया. फ्रॉम अवर पर्सनल एक्सपिरियन्स वी हॅव सीन कोणे वॅक्सिन घेतला द डिजीज इज मच माइल्डर. दिस इज नॉट दॅट सगळ्यांक वॅक्सिन घेतले सगळ्यांक कॉम्प्लिकेशन जावचे ना. बट इन जनरल इफ आय हॅव टू टेल यू पेशंट्स हॅव टेकन अ वॅक्सिन द कोर्स इज मच माइल्डर. सो एज फार एज पॉसिबल जाता तितल्या सगळ्या लोकांनी वॅक्सिन घेवंक जाय. खुबशे मिसइन्फॉर्मेशन आसा आनी घेवंक जायना ताणी घेवंक जायना तशें कांयच ना. वयल्यान तुमकां बाकीची दुयेंसां आसली डायबिटीस आसलो प्रेशर आसलो दमो आसलो ब्रोंकायटीस आसलो त्या पेशंटांक वयल्यान वॅक्सिनेची गरज चड आसा. लोक म्हणटा जाणट्यांनी घेवंक जायना तशें कांय ना. जाणट्यांनी घेवंक जाय तांकां चड गरज आसा. सो वॅक्सिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप दॅट वी शूड डू. सेकंड थिंग गार्ड तुमचो लोकांनी लोवर करूंक जायना. अशें न्ही की कोविड जालें आपल्याक परत कोविड जावचें ना. खूब जाणांक पयल्या वेवानूय कोविड जाला दुसऱ्या वेवानूय कोविड जाला. Whatever this immunity, how much we don't know, but whatever precautions you are taking, I think probably for the next 1.5 years we have to follow the same. डॉक्टर थँक्स अ लॉट कारण म्हाका दिसता तुमी खुबश्या गजालींचेर इतली सविस्तरपणान सांगलां आनी लोकांच्या तकलेंतली बरीच जळमटां पयस केल्यात.
आनी एक गजाल तुमी इम्पॉर्टंट सांगली की जर अशें कितें दिसता दुबाव आसा जाल्यार दोतोरां मेळात आनी दुबाव पयस करात. तो इंटरनेटार वचून पयस करपाचो प्रयत्न करनाकात, कारण तातूंतल्यान मागीर चड प्रेशरूय येता आनी मिसइन्फॉर्मेशनूय स्प्रेड जाता. या Post-COVID stress is a major disease. Yeah. Doctor, just because you mentioned post-COVID stress, how do you deal with post-COVID stress? So basically counseling and maybe if required severe, maybe some medicines. So basically, So first of all, like as I said, there's a lot of negativity. Yeah. Like, this is the first pandemic that we've seen in the India. yeah. Facebook last year in the pandemic and Facebook, WhatsApp kind of Uh, This time, let me tell you, like social media has done a lot of harm rather than anything good for this Yeah. pandemic. Yeah. So first of all, cut away from your negative news. सगळे negative news channel चालू असता. Yeah. Social media, and I said to cut yourself off from that. थँक्स अ लॉट दोतोर, कारण व्हेरी इम्पॉर्टंट एडवायस की कट युअर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी. आणि बेजिकली जर कितें दिसता जाल्यार तुमच्या दोतोरा कडेन उलयात, मोबायला कडेन न्ही. कारण मोबायलाचेर तुमी वचून जर त्या गुगला भितर कितें कितें घालत रावले जाल्यार तुमकां उत्तरां कमी मेळटलीं आनी तकलेंतली जळमटां चड वाडटलीं. ती जर पयस जावपाक जाय जाल्यार टॉक टू द डॉक्टर, गेट युअर डाउट्स क्लियर्ड, डोंट सीट विथ देम ऑन इंटरनेट. तर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. आय थिंक बऱ्याच गजालींचे तुम्ही शंका निरसन केला आणि त्याचबरोबर ॲक्च्युअल किती परिस्थिती आसता आणि ताजे कडेन डील कशें करप हेंय सांगलां. सो थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग ऑन दीस ब्रॉडकास्ट.